little of love, a little of hope, living life with a smile every day. A little of fun, a little of grace, aiming high for the sky, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord, I'll be the way. A little of love, a little of hope, living life with a smile every day. A little of trust, a little of care, sharing joy every day, everywhere. A little of talk, a little of peace, changing lives, be the light, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord, I'll be the way. A little of trust, a little of care, changing lives, be the light, come what may. Little, just a little, that's what we need. Little, just a little, that's what we need.
सुरवातीक गीत घेऊया A7 पेज नंबर 4 A7. देवाच्या दोंगरार चडुया, राच्या मंदिरांत जमुया. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. Sobresporaco porvo, surgos poros forto, sobresporace mondir, sobre poros forte, devacia dongra tsuruya, tacia mondiran tsumoya. देवाच्या दोंगरार चडुया, राच्या मंदिरांत जमुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय दिवं. आनी माई मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटेन सगल्यांक तुमकां. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्रँकलीन आनी फ्लोरा मिस्किता हांच्या ओतम्या पासत. आनी दुसरें हें आसा नेल्सन जुआंव आफोन्सो आनी मारिया रोजारिया डायस हांच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता सेल्विनो सुवारीस. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. भोव करून कोविड-19 हे पिडेक जीं कोण सांपडलेलीं आसात आनी हेरूय सगळे तरेच्या पिडांक सांपडलेलीं आसात तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण आमी मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, जेसू आज आपल्या शिसां बरोबर आसलेले पोरची एक किरीत भाशेन केळटा आनी म्हणटा, ही एक नोश्टी पिणगा जी एक खुणा मागता. पूण जोनसा बगोर हे पिणगेक आनीक दुसरी खुणा मेळची ना. कित्याक निनेवेच्या लोकांक सोडोवचे आदीं जोनसान तांकां किरीत भाशेन आपल्या पातकाचेर सोगलें रुदोन करूंक उलो केलो. आनी निनेवेच्या लोकांनी आपलें पातक रोडून देवा कडची तेणी काकलूत मागून घेतली. आमचे जिवितान वायट आमी करता तेन्ना देवा कडेन आमी किरीत भाशेन आमचे संबंद आनी परतून एकदां देवाचो आमचो आनी आमचे मदें एक बरो संबंद आसूंक आमी आमचे जिवितान उदीक रुदोन करूंक आमकां किरीत भाशेन देव आपयता. आमचे जिवितान आसलेलें सगलें वायट आमी सोडून दिवंक आनी देवान सांगलेल्यो येवजण्यो आमी उदीक आनी उदीक बरे तरेन मानून घेवंक आमचे जिवितान बरेपण हाडूंक ह्या मिसान कोतकोतेन आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांचांक वारमरी सगल्या दिदितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अंतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन.
भाग्यवन पावलून गालासेकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, अब्राहमाक 2 पूत आसले म्हूण बरयलोलें आसा. एक चाकोरणीचो आनी दुसरो स्वाधीन बायलेचो. पूण चाकोरणीचो तो सोयंबाचे चाली प्रमाणे जल्मलो आनी स्वाधीन आसली तिचो एके भासावणे उदेशीन जल्मलो. वोपार घालून हे घडणेची खबर सांगल्या त्यो बायलो 2 कोरारांचे रूपकार. एकली सिनाय दोंगरावेली ती गुलामपणांक भुरगीं जल्मा हाडटा, ती हागार. पूण वयर आसा ते जेरुजालेम आपल्या सत्याचे आमची आवय ती. तर बरयलोलें आसा तें अशें: संतोश बरीत जा वाचते ओस्तोरे, भुरगे बाल नासलोले, बालोंतेराच्यो दुखी बगूंक नासलोले. कुशालकायेन उडयो मार आनी तुजो ताळो उबार. तर सांडलोले बायलेक ओगळी भुरगीं घोव आसलोलेक तिचे परस उणी. म्हणटच भावा भयणीनो, आमी चाकोरणीची भुरगीं न्हय, बगर स्वाधीन बायलेची. आमी आमचे सोत्तेची जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत. गोट रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें झूं तुमचेर घेनाकात. देवाचें उतोरें. देवाचे उडपकार. आमचो जबाब जातलो, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. परतून म्हणयात, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. जबाब: आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उदेंती तावन अस्तोमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रा वयर सर्वेस्पर, मळबा वयर ताची मोहिमा. जबाब: आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तावन वडोव घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. कालत्याक तो डुलींतलो उबारता. दुर्बळ्याक शेणांतलो वयर काडटा. जबाब: आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. उद्गार. Sui Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak, sui, 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 sorvesporak, sui, sui, sorvesporak, sui, sui. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूंक नाकात. Sui, sorvesporak, sui, sui, sorvesporak, sui, 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 sorvesporak, sui, sui, sorvesporak, sui, sui. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. लोकांची उरपूंज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, ही खरेंच नोश्टी पिणगा. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाचे कुणे बगर दुसरी खुणा तिका खरेंच मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनास एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दोखिणीची राणी जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी चेर कास्तीचें फर्मोण मारतली, कित्याक ती प्रितुमेचे शिमेतान सालमाची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सालमा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो
आनी चेर कास्तीचें फॉर्मोण मारतलो, कित्याक जोनसाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनसा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगार बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी बागेवन पावलून गालियेस्कारांक बरयल्ले चितींतलें घेतलां. आनी ह्या वाचपान बागेवन पावलू गालियेस्कारांचे पवित्र सोबेक किरीत भाशेन सांगतात, तुमी गुलामपणाची जावं नाकात वो तुमी गुलामपणाचे झू घेनाकात, कित्याक तुमकां सोगल्यांक सोम्या जेजूच्या क्रिस्तान सोडयल्यात. म्हणटकूच गुलामपण वो पातकाक तुमकां ओड जी ओडटा ती तुमी सोडून दियात. आनी अशेंच कितें बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू पळयता जोआन बातिस्त आपल्या प्रवचनांत लोकांक सांगता, तुमचे वाटो बदलात, तुमी पातक सोडात, सर्वेस्पराचे मारक तयार करात. तरी पुत्यान ती पिणगा किरीत भाशेन जोआन बातिस्ताक नाकारता. आनी जोआवा परस व्हडलो जो खूद देवाचो पूत आमचे मदें आयलो आनी आपले पोरचेक तो देवाची किरीत भाशेन सोडवण करूंक सोदता आनी देवाची जाणवाय शिकयता, हाका ती नाकारतात. हाका लागून जेसू म्हणटा, तांकां एक किरीत भाशेन उदाहरण दिता आनी सांगता, जोनास प्रवादी निनिवेचे पोरचे किरीत भाशेन आपूण तांकां रुदोन करूंक किरीत भाशेन उलो मारता तेन्ना निनिवेचे पोरचेन आपलें जिवीत बदल्लें. पातकी जिवीत जें जियेतालें, आपल्या स्वार्थीपणान जियेतालें, हें जिवीत तांणी जोनासाच्या ताळ्याक उलो मारलो तेन्ना आपलें जिवीत बदलूंक ती पावली. आनी हाका लागून देवान तांची काकलूत करून तांकां सोगल्यांक बक्षुली. आमी बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत जियेता, तरेकवार देव आमचे सवें उलयता. जायते पावटी घुडितांनी, जायते पावटी आमच्याच दर एक जिवितान, आमच्या जिवितान जायते पावटी वयर सकला जाता तेन्ना देव आमकां आमचे जिवितान बदलो पाडूंक तो वावुरता. पूण जायते पावटी घडये देवाच्या उल्याक आमी कान दिवंक विसरता. आमी घडीक देवाच्या कानाक वो तेच्या उल्याक परो घालता. आज परतून एकदां जेसू आमकां म्हणटा, तुमकां देवाचे जाणवायेन हांवें बोल्ल्यान देवाचें उतर 2 दिसाक तुमच्या जिवितान आयकूंक मेळटा. 2 दिसाक तुमकां उलो मारता. तुमी 2 मनाची जावं नाकात. जशें बागेवन जेम्स म्हणटा, आमी तर 2 मनाची जालीं जाल्यार देवाचें उतर आयकूंक आमी पावना. आमचें मन घुस्पोता, आमी खंयचे वाटेन वेचें तें आमकां गमना. कित्याक जो मनीस देवाचें उतर आयकता, देवाचे जाणवायेन बरूंक सोदता, तो शांत मनीस, तो मनीस खालतीकायेचो, तो मनीस देवाचें उतर घेवंक तयार आसता. आमी तसले मनाचे जावया. आमी देवाच्या उतराक सदांच आमचें मन, आमचें काळीज उक्तें दवरुया. आमचे वायट वस्तू, आमचें वायट जिवीत सोडून दिवया. देव आमकां किरीत भाशेन गुलामपणांतली सोडूंक आपयता. बाबा भयणीनो, आमी गुलामपणांतली सोडूंक आपयता म्हणटा तेन्ना आमी लोंच दिवप, आमी दुसऱ्यांचें वायट करप, आमी दुसऱ्यांच्यो खबरो करप, आमी दुसऱ्यांक दोशी घालप, ह्यो सगल्यो वस्तू सोडून दिवंक वावरुया. ह्यो आमच्या जिवितान आमकां गुलामपणांत ओडून व्हरतात. इतलेंच न्हय, आमी आमच्याच आमदारांचे, आमचेच बरेपण करतल्या मनशांचे गुलाम कशे जावन जियेता. तांकां आमी नमस्कार करूंक सोदता, कित्याक ते आमच्यो जायते पावटी वस्तू वा आमचीं कामां करतात अशें आमकां दिसता. पूण बाबा भयणीनो, स्वतंत्र मनशां कशीं देवाचें उतर आयकतलीं, देवाक मानतलीं मनशां कशीं, देवाचे जाणवायेन भरलेलीं मनशां कशीं आमी ह्या संवसारांत जिवंक वावरुया. देव आमकां ह्या संवसारांत सुटका दिता. देव आमकां हें सर्गीचें राज जोडूंक आपयता. तर असले मनान जिवंक आयज आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. भेटवणे वेळार कितें करूया? C43 पेज नंबर 46. C43. Jesus.
मोशा बाबा भयणी मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे आमचे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्रतेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा तुझे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुझ्या उपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती स्वास्पात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापासूर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवासूर काड्यांसूर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रुचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळुली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्ताची सभा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरोन तरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय उंचसर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रोगोत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबाडताचो गूड पोरगोटुया. जेसू मेरो जेसू जिवो सारा जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोर चडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती सपोती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरोंडाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक उलय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी जी कुशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची कागूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची कागूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आमी किरीत भाशेन आमचे पातकी जिवीत सोडूंक हो पळय जेजू आयला. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पयस संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानतां. सगल्या वस्तूंत हांव सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करतां आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेतां. हे घोडयेक हे घोडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावन केदूच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesuyo tuyo Baba buynik betokyo Kazan amcha raukyo जिवीत आमचे बदलूक्यो. मोठाय तुझी दितून दी बुजवून आमकां हाड तुजी. Santos tuzo आमकां दी. Favoritly भलायकी मोठाय तुजी दितून दी. बुजवून आमकां हाड तुजी. Santos tuzo आमकां दी. Favoritly भलायकी. प्रार्थुया. मोहिमेवून देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोडी कुळी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक सोपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगळींची आमची भाव भयणां कोविड-19 पिडेक सांपडलेलीं आसात तांचे पासत मागुया. जायत्या जाणांनी सांगलां आपणा पासत माग म्हूण तांचे पासत. आनी सगळीं जीं हेर तरेचे पिडेकूय सांपडलेलीं आसात तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन ह्या वेळार देवा लागीं मागुया. सूर पदवेदार आनी काकलूत सारा देवा, सूर पदवेदार आनी काकूट सारा देवा,
तुझ्या आखे रचनेचो तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग तूं करताय. अप्रिमीत मोग कोताय. संवसार भर संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोरोना व्हायरस पिडेका कश्टवतल्या पासत कश्टावतल्या पासत तुका आमी आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडाईन ती कोणवाला आयकून घे. आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली यावचीत सुरू पेस्त झाली पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवं. नियंत्रणा खाली हे पिडेक हे लागून पिडेक लागून दोगतोल्यांक दोगतोल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच आनी इलाज तांच्या आनी कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बोल शक्ती मेळचे खातीर मेटचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार आमी मागून तुजे सरशी आमी तुजे सोशी येताव. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणाधिक वासी एक गुणाधिक वासी बेगीनूच सोदून काडून बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बऱ्यापणा फावो ती खातीर पावलां मारून पावती पावला तुजे जाणवायेन तुझे जाणवाय उजवाडाय. उजवाडाय जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या सोम्यावरी आमेन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आनी आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. शेवटाक गीत घेवया F20 पेज नंबर 95 F20. तुमचे सांगाती आवासा संसार सोपोया तुमचे सांगाती आवासा बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोलान सुक्तेन देसान सोखल्या मोजे गोवाय जायार संसार सोपोया तुमची सांगाती आवासा संसार सोपोया